1 Samuel chapter 11. साऊल अमोनितांचेर जैत व्हरता. सुमार एका म्हयन्या उपरांत अमोनाचो राजा नाहाश आपली फौज घेवन जिल्यांतल्या याबेश नगरांत आयलो आनी ताका वेदो घातलो. याबेश नगरांतल्या दादल्यांनी नाहाशाक म्हणलें, आमचे कडेन एक करार कर आनी आमी तुजी सेवा करतले. नाहाशान जबाब दिलो, हांव तुमचे कडेन करार करतां, पूण एके अटीचेर. हांव तुमचो सगल्यांचो एक उजवो दोळो काडटलो आनी हे पोरी सगल्या इस्रायलकारांक अपमान भोगतलो. याबेशाच्या फुडाऱ्यांनी म्हणलें, आमकां 7 दिसांचो वेळ दी. हे बाबतींत आख्ख्या इस्रायल राज्यांत आमी हो निरोप पाठयता. जर कोणूच आमचे मजतीक येना जाल्यार आमी तुका शेरोना येता. संदेशकार जिब्यांत पावले. थंय साऊल रावतालो. संदेशकारांनी सांगलेली खबर आयकून तो लोक मोठ्यान रडूंक लागलो. साऊल शेतांत गेल्लो तो निकतोच आपल्या गोरवांक घेवन घरा येतालो. ताणें विचारलें, कितें जालां? सगलो लोक कित्याक रडटा? याबेशांतल्या संदेशकारांनी तांकां निरोप दिल्लो ती खबर तांणी ताका सांगली. साऊलान ही खबर आयकली तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आयलो आनी तो रागाबरीत जालो. ताणें दोगां पाड्यांक हाडले, तांकां कातरून तांचे कुडक्यान कुडके केले आनी त्या संदेशकारां कडेन दिवन आख्ख्या इस्रायलांत भोंवडी मारात म्हूण सांगतना तांकां अशी शिटकावणी दिली. जो कोण साऊल आनी सामुएल हांचो पाळो धरिना तांची परिस्थिती ह्या पाड्यांची जाल्यार तशी जातली. सर्वेस्पर आपल्याक कसली खास लायत तें चिंतून पर्जेचेर भिरांत आयली आनी सगळे कोणाक भायरान आसतना घरांतले भायर सरले. साऊलान तांकां बेजेकांत एकठांयले. ते 1,00,000 इस्रायलांतले आसले जाल्यार 30,000 जुडांतले आसले. तांणी याबेशांतल्या संदेशकारां कडेन सांगून धाडलें, फाल्यां दनपारां आदीं तुमची सोडवूण जातली म्हूण लोकांक सांगात. जेन्ना याबेशांतल्या लोकांन हो संदेश आयकलो ते खोशेन भरले. तांणी नाहाशाक म्हणलें, आमी तुका शेरोना येतले. तुका खोशी तशें आमकां कर. दुसऱ्या दिसाक साऊलान आपल्या मनशांक 3 भागांनी वांटले आनी जेंजुरत्यार दुस्मानाचो मांड आसलो थंय वचून अमोनितांचेर आक्रमण केलें. दनपार म्हणसर तांणी तांकां कातरून उडयले. वाटोवलेले ते हांगा थंय शिंपडले. साऊलाक राजा म्हूण जाहीर करतात. तेन्ना इस्रायलकार लोकांन सामुएलाक म्हणलें, साऊलाक आमचो राजा करूंक फावो नासलो म्हणटाले ते मनीस खंय आसात? तांचो जीव काडच्याक तांकां आमचे आदीन कर. पूण साऊलान म्हणलें, आयज आमी कोणाचोच जीव काडचो न्हय, कित्याक आयज सर्वेस्परान इस्रायलकारांक वाटायला तो दीस. आनी सामुएलान तांकां सांगलें, आतां सगळे गिलगाल वचुया आनी साऊल आमचो राजा म्हणून आनीक एक फावट जाहीर करुया. तर ते सगळे जिलाल गेले आनी थंय सर्वेस्परा मुखार साऊल राजा म्हणून आनीक एक फावट जाहीर केलें. तांणी इश्टागोटीचें बलिदान भेटयलें आनी साऊलान आनी इस्रायलकारांनी हे घडणेचो दबाजो मनयलो. देवाचें उतर